म्हादयचे उदक दिसान दीस खड जायत चल्ला। बुधवारा केल्ल्या आंदोलना उपरांत काँग्रेसीन बिरेस्तारा सरकाराचेर फोग काडलो। लोकांच्या प्रस्नाची दखल घेनाशिल्ल्या सरकाराक राज्य चलोवपाचो कसलोच अधिकार ना अशें म्हणत म्हादय बचाव आंदोलनाच्या वावुरप्यांनी सरकाराचेर टिका केली। म्हादयचो विशय हाताळपावेल्यान काँग्रेसीन बुधवारा आंदोलन करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराचो निषेध केल्लो। आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या वावुरप्यांक उपरांत पुलिशेन एका फाटोफाट एक अटक केल्ली। उपरांत काँग्रेसीन वावुरप्यांचे अटकेचो निषेधय केल्लो। गोयचे 3 सुपुत्र बाब मेघश्याम राउत, बाब मनोज नायक आणि ग्लेन काब्राल हांचे हांव अभिनंदन करता की आपल्या म्हादयचेर अन्याय जाता ते पळोवंक जायना ह्या उद्देशान तांणी जे एजिटेशन केलें तें खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी तांकां तेंको दिवपाक जाय। ज्या लोकांनी आमच्या आवयक मारपाचो प्रयत्न केलो तेंचेर गुन्हो दाखल करपाक जाय आशिल्लो गोंयच्या सरकाराच्या वतीन, कारण जावडेकर हेणे गोंयचेर अन्याय केला। तेणी कसलो गुन्हो केलो दाखोवपाचो, तेणी असो कितें अन्याय केलो की तांकां भितर व्हरप, तुमी तांकां अरेस्ट केलें, थंयच्यान व्हेलें बरें आसा, रातचें तांकां सोडपाक जाय आशिल्लें। सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसात, तुम्ही कोणाकूय अरेस्ट करता जाल्यार एटलिस्ट तांच्या फॅमिली कडेन उलोवपाक दिवपाचें। म्हणजे येदे व्हडले गुन्यांवकारी हे, हेणी कोणाचो खून केला, हेंचो कोणाचो दरोडो घातला। This entire order which has been passed today is in fact an illegal void ab initio order in law, in the eyes of law. But nevertheless, our 3 Congress workers have been released today. That is a matter of great satisfaction for the Congress party. But this order will have to be examined and we will take the proper legal recourse later on. म्हादय बचाव आंदोलनाचे वावुरपी ह्या विशयाचेर उलयले। लोकांच्या आणि राज्याच्या हिताचो विचार करिनाशिल्ल्या सरकाराक राज्य चलोवपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचे सुभाष वेलिंगकर म्हणटा। ह्या विशयाचेर श्वेतपत्रिका जारी करपाची मागणी ताणें केल्या। सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी म्हणून आसा, त्या कमिटीनूय आपलो रिपोर्ट ह्या प्रकरणान 19 फेब्रुवारी 2009 दिल्लो। कितें म्हणून की हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका परमिशन दिवू नये, हेका दिवपाक जायना असो ताणें प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टान मांडलेलो। आमी जे आसा हें 25 तारखेक आमचें लोकांचें जागरणूय आमकां करपाचें आसा, कित्याक लोकांक खबर ना। प्रेसाचेर सुद्दां हें गव्हर्मेंट ह्यो भितरल्यो बाजू ज्यो आसा ह्यो प्रेसाक सुद्दां सांगिना, त्यामुळे लोक शिक्षीत ना ह्या बाबतींत। तें करपाक जाय अशें आमकां दिसता। तें करता करता आंदोलन उबें करपाक जाय आनी रस्त्याचेर जनतेक हाडपाक जाय। आणि जर सरकार सिरियस ना ह्या मामल्यान जाल्यार तें सरकार नेस्तनाबूत करपाक जाय अशें आमकां दिसता। म्हादयच्या विशयावेल्यान सरकाराक विरोध करप्यां मदीं कोफुसांव जाले। काँग्रेस म्हणटा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटवाले कितें तांचे वांगडा च्या पिवपाक गेल्ले, पूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान हे आरोप भायर आयले। प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट आणि बाकीच्या लिडरांनी जे तेंच्या कडेन हायटी आणि किटी पार्टी करपाक गेल्ले आणि तेंच्यांनी ही किटी पार्टी सोडची, च्या पिवपाक गेल्ले ते आनी तेंच्यांनी ते सोडचे। आणि काँग्रेस पार्टी म्हाका दिसता एक सक्षम पार्टी आसा जे लोकांचे इशू घेवन, म्हादयचो इशू घेवन फुडें सॉल्व करपाक। काँग्रेस पार्टी म्हणटा की आमी टी पार्टीक गेल्ले। काँग्रेस पार्टी जाल्यार फ्रस्ट्रेट, कित्याक तर हांचे कडेन पयलीं आमदार आपले सांबाळूंक कळना। हांचे आमदार पयलीं कोण बिजनसाक वता, कोण कसले फंक्शनाक वता आनी थंयच्यान डायरेक्ट ते दिल्ली वता आनी थंयच्यान डायरेक्ट ते भारतीय जनता पार्टीन पावता। 10 जाण मदींच मध्यरात्री डिनर करपाक म्हणून वता आनी तेय भारतीय जनता पार्टीन पावता। तांकां स्वताचे पयलीं आमदार सांबाळूंक कळना। आतां लेटेस्ट उदाहरण मडगांवची म्युनिसिपालिटी जी आसा ती फर्स्ट टायम म्हाका दिसता अशें घडटलें भारतीय जनता पार्टी वर्सी बरोबर काँग्रेस अशी युतीचे थंय म्हाका दिसता आतां एक हें जावपाचें आसा। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।